दीन आसा याद करपाची पंडित दीनदयाळजी. खंय तरी आमी त्यांची वर्साक 2 एक पुण्यतिथी आनी जयंती साजरी करतात. निमित्त कितें तर त्यांचे जे विचार आसा स्वामी बाबान सांगला मी म्हणटा राष्ट्र ही सर्वोपरी. जर एक कार्यकर्तो कसो आसा तेजे राष्ट्रा प्रती समर्पण कशें हाडचें त्या भावना कशी हाडची ही त्यांची शिकवण फुडें व्हरपाक जाय म्हणून आमी हो सुवाळो मनयता. दीनदयाळ उपाध्याय हेजे म्हत्व आयज कार्यक्रम आमच्या भारतीय जनता पार्टीन गोंयांत तशें आमच्या देशान गेले 10 दीस आमी कार्यक्रम करीत आहा. ट्री प्लांटेशन, मागीर फ्रूट गरिबाच्या हितून 6-7 पंचायतींनी तशें आख्ख्या गोंयांतूच न्हू देशान जेन्ना पंतप्रधानान आव्हान दिलें की आमी तेजे बर्थडे दिसा 17 तारखेर तेजे पयलीं आमी कार्यक्रम केले. आनी व्हडलो कार्यक्रम म्हणजे कितें एक ओल्ड एज होम वो खंय झाडां लावप अशे तरेतरेचे कार्यक्रम केले. खूब हल्दोना मतदारसंघात म्हाका याद आसा जेन्ना आमी 14 तारखेर कार्यक्रम सुरू केले. आनी आयज आमी हांगा सगळे जमल्या. दीनदयाळ उपाध्याय हो फावंडर मेंबर BJPचो. म्हाका याद आसा जेन्ना ते काम करताले तेन्ना म्हाका दिसता BJP गोंयांतूच न्हू आख्खे इंडियेक तितली म्हाका दिसता आयज आमी जे आसा ते पोजिशनार तितली नासली. पूण आमी ताका श्रेय दिवंक जाय. तेंच्यांनी फावंडर मेंबरच न्हू पूण पार्टी खातीर त्याग करून आयज म्हाका दिसता हो दीस आमकां दिल्लो आसा. आपले शिरीशें बरें तेंच्यांनी मोल तेंच्यांनी तुका आपले दाखयलेलें आहा. आनी हेच दाखोवन तांचे एफर्ट्स करून आयज ताका आमी आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीक ताका वोटान निवड ताका हे शाबासकेक फावो. आमी केन्नाय कोणें म्हणटा अरे पुलीस आमी वायट नदरेन पळयता पूण मातशें कितें तर पुलिशेचें चुकोन आमी रोखडेंच तुका हाचेर हाडटा तें प्रेसार हाडटा. पूण पुलिशेन कितें बरें केलां तें आमी केन्ना हे वाखाणिना. पूण जेन्ना पुलीस डिपार्टमेंटान आमी आमच्यो जावं पंचायती आमचे गांवचे लोक तांकां आमी तर बरो तर हे पाठोमत दीत जाल्यार आयज पुलीस आनी आमचे गांवचे गांवान आमकां कितें पूण तांचे लागचें बरें आमकां करचें तें करतले. पूण ह्या निमतान दीनदयाळ सगळ्यांक खबर आसलें आज तो फावंडर ऑफ BJP आसलो विथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी. आनी तेन्ना ताजें एक स्वप्न आसलें की ही जनस्थान जाली पळय तेन्ना की एक आमची पार्टी जावची म्हणून ही जनता पार्टी जावची. आनी आयज तें खरेंच जाल्लें आसा. आनी त्या खातीर आयज ताका आमी ताज्या उगडासान ताजो आत्मो आनी तो आयज एकदम खोशी आसलो की आयज आमची भारतीय जनता पार्टी इतल्या हातून आमच्या देशांत इतली व्हडलेली आसा आनी बरें काम करता. पेंडेमीक येयलें COVID-19 एवरीथींग इज स्लो डावन बट टुडे वी कांट कित्याक आमकां रेवेन्यू जाय न्हू. पयशे ना जाल्यार कांय करपाक जायना. वी नीड मनी ऑक्सिजन म्हणटा आमी आतां. पूण तरी आसतना आय मॅनेज टू डू कितें हांव बारीक मोठें काम करूंक शकलो. आनी तरी आसतना बाय एंड ऑफ डिसेंबर कित्याक आतां सगळ्यो फायली कॅनॉट मूव ऑन टॉप CMचे सगळो आसा. बट हांव प्रयत्न करता कित्याक काम उरलें ती आय वील डू माय बेस्ट. कॉन्स्टिट्युएन्सी जॉबा बद्दल आय डोंट नो. आतां सॅलरी मातशें घेवपाक डिफिकल्ट आसा सांगतले. सॅलरी इवन आमचे बाकीचे स्किमी लोक आतां खूब म्हाका फोन करता सर स्किमी कितें जालें वडपण नंबर DSS गृहदल लाडली लक्ष्मी जाता आमीच केला स्कीम ती भारतीय जनता पार्टी आमची बाई मनोहर पर्रीकर ती स्कीम इट वॉज हीज आयडिया. सो ऑल दी स्किम्स वील won't get secret जातले. पूण रेवेन्यू खातीर आमचो ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंत इज यंग डायनेमिक बरें काम करता. आय एम टेलिंग यू लोक आयज कितें उलोवन आमचे विरोधांत कितें उलोवपाक जाय ते काँग्रेस बी ताचें काम कितें आसा आमकां क्रिटिसायज करपाकूच जाय न्हू. बट बिलीव मी हांव तुका सांगता नॉट बिकॉज ऑफ माय कलीग नॉट बिकॉज ऑफ ऑनरेबल CM बट इज डुईंग अ गुड जॉब. इज पिक्ड अप व्हेरी वेल. पुलीस केन्ना चड उलयना ते आपल्या एक्शनीन आपल्या कामान कितें आसा ते आपलो रंग दाखयता. तांकां उलोवपाची चड कला ना. तरी हांव कितें म्हणटा हांगा येवपाक हांगा आसलो आसा हांव ह्या स्थितीन आहा म्हणजे एज अ पुलीस इन्स्पेक्टर म्हाका आमच्या फॅमिलीन खूब सपोर्ट केल्लो आसा. म्हाजे वांगडी ते हांगा थोडे आसात आनी म्हाज्या वांगडी खेळपी मनोज हांगा एक आसा
खेळ सोडूंक ना तसो आनी हांगा आसलेले सगळेच म्हाका ऑलमोस्ट सगळेच भुरगे म्हाका वळखतात आनी म्हाका दिसता की ह्या पोजिशनार येवपाक असले प्रोग्राम घडोवपाक बाब सागर मावळणकर तितलो सरान खूब प्रयत्न घेतला. थँक्यू म्हणून सोदता बाप ग्लॅन निकलो सराक. ही आमची सर्वीस ताणें रेकॉग्नायज ग्लॅन निकलो सरान तशेंच बाकीचे डिग्निटरीज हांगा बसल्यात तांकां आनी स्पेशल थँक फॉर मावळेंकर ताणें आमकां फोन करून इनवायट केलें आनी आमची सर्वीस आहा ती रेकॉग्नायज केली. आमी कितें कोविडान काम केलां पळय त्या तेच्या बद्दल हांव तांकां चडांत चड थँक्यू म्हणटा.